Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you for this time, for this place, for this gathering. Lord, you said where two or three are gathered in my name. Lord, we welcome you. You are here in our midst by faith. Thank you for teaching us and speaking to us, each one of us, through your word with the help of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Whatever you're going to speak to us, thank you for helping us to understand it. And thank you for helping us to practice it so that we do not remain as the hearers alone, but become doers of your word. Oh, thank you, Holy Spirit, for taking full control of everything of me. So there is no gap for any kind of unbelief. My heart is prepared to receive your word. Thank you, Lord, for opening my eyes of faith so that I may be able to see what you want me to see. Thank you, Lord, for opening my ears of faith so that I may be able to hear what you want me to hear. And thank you, Lord, that I'm not remaining as just a hearer anymore. I speak what you want me to speak. I do what you want me to do. Thank you, Lord, for taking full control of this session, that every word that is coming out of my mouth is anointed, that bring your kind of results. Just like you face the temptation. Thank you that you're preparing us through your word with the help of the Holy Spirit, so that I may always ready, filled in my heart your word, so that I can speak up to that temptation, speak to those thoughts, the written word. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this hunger and thirst. Thank you. We make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, we were just discussing about fasting, right? Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, the Word of God is all about, or our Christian life is all about learning or thinking aligned to the Word of God. If our thinking is aligned to the Word of God, our actions will be by default aligned to the Word of God. Correct? Praise God. Now, when we saw fasting in our life, we what is the reason we fasted? What were we really fasting for? More power. Correct? I don't know about you all, but I was fasting. First of all, I did not want to fast because of some sickness that I had. If I had to fast, then there could be acidity. But the word fasting, what I understood is to get more power. Word fasting means to get more closer to God. Correct? Yes or no? But is that thinking right according to what really fasting should result into? Is it the right thinking that our fasting should result into more power? No. Praise God. Because the scripture says the one who's in me is far greater than the one who's in the world. The spirit that God has put in me is identical that of Jesus himself. So I'm already full of power. So I don't need fasting to have more power. Are you understanding? So Christian life is all about having the right understanding and changing our thinking. Why? You should always ask, why I should be doing this? And the focus should be, why I'm doing it is to seek his kingdom, or to know Jesus, or to have a relationship with Jesus. Praise the Lord. And that results into different things that we do in our Christian life. Why do we pray? Why do we confess? Why do we do this? Why do we do that? What is the intent? Is it only to focus on myself? Or is it focusing on God?
If you see the example of fasting, why did Jesus fast? Who can tell me? Yeah, brother? Temptation, okay. Anything else? To preach the gospel. Okay. Praise God. Why did Jesus really fast? Okay. Matthew 6, the last scripture, 16 or 17, I think. 16. So, Mark 3, sorry. Matthew 3. Give me the last scripture. KJV. Yeah. Okay, give me 16 onwards. And Jesus, when he was baptized, this is before he could start his ministry, right? As you said. And Jesus, when he was baptized, went up straightaway out of the water, and the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. And there was a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Praise God. Now, Jesus hears this voice soon after he got baptized, right? Now, whose voice is this? God the Father. God the Father. Praise God. Now, if you see when Jesus, now go to Matthew 4:1. Then was Jesus led up. Now, this is soon after he was baptized and he heard the voice. Agreed? Now, then was Jesus led up of the Spirit unto the wilderness to be tempted of the devil. Who leads him? The same Holy Spirit leads him. Correct? And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterwards hungered. After fasting, you obviously, physical attack is on the stomach. Correct? Same like Jesus. Now, and when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones be made bread." Praise God. Now here's the key. Jesus was not fasting to get more power. Jesus was fasting against his own unbelief. Why am I saying that? He heard the voice. And what was the voice saying? "If you are the Son of God." Now, see this in 4th. Okay, pull down. And when the tempter came to him, he said, "If you be the Son of God." Was the tempter questioning Jesus' identity? Jesus' identity. See, the tempter is clearly saying, "If you are the Son of God, command that these stones be made bread." So, what is the temptation you and I go through? Our identity. Praise God. I'll explain to you. Now, when Jesus heard and the voice came when he was baptized, "This is my only beloved Son." Agreed? Now, what is the devil saying here? "If you are that beloved Son, command these stones into bread." So what is the temptation you and I face every day? Or even if we have the knowledge, we are ignorant and living a defeated life. You and I have to hold on to our own identity. I said, the one who is in me is far greater than the one who is in the world. And you and I, the day we are born again, the day we are baptized, the day we have made Jesus as the Lord God and the Savior, we have the same Spirit of God in us. It's no weak, no strong. It's the same level as Jesus. And that's why he said, "If you believe in me, the very things that I do, you will also do, and much more things than this you will do, because I'm going to the Father." So every day, the temptation is,
what is my identity? My identity is what is targeted by the devil. The temptation is not to believe that I am the beloved Son of God. You and I are beloved sons and daughters of God. Praise God. And because there is, even I may have the knowledge, but because I'm ignorant to the knowledge who I am in Christ Jesus, I fall. Jesus was targeted by these negative thoughts. Are you really the Son of God? If you are the Son of God, turn these stones into bread. Are you with me? Yes. Praise God. Thank you, Jesus. So that's why we need to understand, why am I even studying the Word? Why am I even here? You and I are here through the Word to change our thinking. And our thinking should be based on Jesus. Our own identity is where? In Christ Jesus. If the Word is not drawing me to Jesus, I will never know my identity. That's why if you see, go down, 4:4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. You know what is the result of this? Why is Jesus saying this? Because 40 days he was fasting against his unbelief. How do you fast against your unbelief? How do you move out of that unbelief? When you keep focusing on what you heard through the Word of God. Jesus heard, he is the beloved, only beloved Son. He was pondering on that voice again and again, again and again. And 40 days later, we know he was prepared to speak out of his mouth the written Word of God. Because for 40 days, he fed himself with the written Word of God. This scripture is in the book of Deuteronomy. Praise God. I don't know, either 6:3 or... Just see, put the same words, you will get it in Deuteronomy. 6:8:3 or... Jesus quoting the scripture as it is written in the Bible. 8:3. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And he humbled and suffered you to hunger and fed you with manna, which you knows not, neither did you, your fathers, know, that he might make you know that man does not live by bread only, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. You see Jesus quoting the scripture? Yeah. So what you and I should be doing during fasting? Not quoting scripture, studying the Word, so that the Word becomes part of you. When the temptation comes, you know who you are. And because you know who you are going to speak the written Word of God. Praise God. That's why Jesus could say, not just once, 3 times, the temptation came against his own identity. And every time he quotes from where? From what he learned from his Father. Did Jesus say, he and the Father are one? In the same way, you and I, grafted in Jesus, are one with Father. Thank you, Jesus. So what should be our fasting? Fasting should be against our own unbelief. Unbelief says, God does not love me. This sickness is going to take me down. This financial crisis will take me down. This poverty will take me down. This situation around the world with what is happening will take me down. That's against your identity. That's against the Word of God. That's when we say against the Word of God shows your identity. Praise God. So every day our battle is to keep our identity, keep our thinking who we are in Christ Jesus. Because the moment I know at that point that I am in Christ Jesus and Jesus loves me no matter what I have done and what I'm going to do,
and I continue living my life based on this thinking, even my actions could be wrong, but my actions will be right eventually. So to keep my thinking in line with the Word of God, I need to fast against my own unbelief. Fasting is not just about food alone. Fasting is, you need to fast against those daily things that you watch. You shift your focus on what you're watching on daily programs that you see. Instead of that, you watch on different teachings about Christ. That is called fasting. Hallelujah. There are 3 gateways for us to feed gateways to our heart, or to feed us, or feed our mind, so that my mind comes in the right understanding. What I see, what I hear, and what I speak. 3 gateways. And 3 gateways, even if I'm living an unbelief life, or even if I'm living a defeated life, my action, I'm talking about the action. If my thinking comes in order, when I focus on what I see, the Word of God, what I hear, the Word of God, what I speak, the Word of God, ultimately, everything is bound to change. Praise God. Hallelujah. Is it making sense? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Okay, now let's get to the actual teaching today. Okay, I just put light on what we were discussing. Praise the Lord. Did you get your answer, brother? Praise God. Okay. Now, do we get angry? Do we get bitter? And sometimes you say, it's okay, I got bitter, I got angry. But now I'm still friends with that person. Yes or no? Praise God. It's okay, I got upset, no problem. Today, आम्ही कोंकणीन म्हणटा न्हू, आतां मातशें वायट जालें, आतां बरें जालें. वायट जालें कितें जालें? राग येयलो मातसो, आतां थोंड जालो. Praise God, म्हणो ना? So we say this, no, it's okay, I got upset, now we are friends. We get upset, we get along. But is it okay to get upset? Praise God. Now that means anger that is given is not good. Okay? So morning? Praise God. Okay. Then is it easy to forgive and forget? Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, now see. Anger is an emotion given by God Himself. Correct? These emotions are given by God Him. I'm coming to that. Praise God. Jesus also got angry. So Jesus was bad that time. Jesus also got angry, no? Yes or no? But was He wrong at that time? Why are you saying that? Just because He's Jesus? Why I'm saying this, no? Because many a times we hear, and even I used to say, He was Jesus, no? He is Jesus. It's okay. Praise God. But when we do, it's not okay. And when we hear Jesus is saying, do this, He is Jesus. Now we heard the message, do this, lay hands on the sick. Do we do? Not always, right? But in that thought, He is Jesus. That's why He could do. And that message is only for the 12 disciples. That's what they could do. In the same way, He is Jesus. He got angry. It's okay. Are you understanding? Praise God. See, what we are learning, it has to change our thinking. Don't focus on changing your action. Don't focus on changing your spouse. Don't focus on changing your son, your daughter. You change your thinking. The teaching that we are receiving has to change first my thinking. Then everything will start falling in place. Because if my thinking is right, my
decisions will be right, my actions will be right, my habits will be right, my character will be right, and my whole life will be right. That's why I said there are 3 gateways to start my correct thinking. What I see, what I hear, and what I speak. Agreed? Hallelujah. English is okay for everybody, right? Konkani song there? Okay. Who? Okay, I can translate. Okay. Now, राग येता आमकां न्हू? कोणाक ते? कोणाक कळोंक ना? कोणाक सोजमोंक ना? Everybody understood. I can continue in English. No problem. सोजमोता तुका न्हू? सोजमोना? Konkani? Okay. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. For Jesus, everyone is important. Soglang Jezuk ये आपली सोजमणी मेवपाक गरजेची. ओके? आतां आमकां राग येता न्हू? आनी आमकां कितें दिसता? राग येयलो? ओके. दुसरे राग येयलो 5 मिनटांचो आसलो तो. आतां सगळें सारकें जालें. म्हणून आमी होय की ना? राग येयलो म्हाका पूण 5 मिनटांनी हांव थोणवलो. 5 मिनटांनी हांव सारकें शांत जालें. म्हणून म्हणटा न्हू? पूण तो राग येता कित्याक? बेश्टोच येता तो? ते आमी सोजमोंक जाय. Because we make these statements, so I was angry, but after 5 minutes I cooled down. Baba, why you got angry? That should be my question. Why did I get angry? Because anger or bitterness or strife blocks our own blessings. आमकां पळय रागान आमी जियेता. रागान म्हणजे कितें? बोगसोण येना. आमी बेश्टीत बेजार जाता. आमचो बेश्टोच दुसऱ्याचो राग येता. ह्या टायमार कितें जाता? आमकां देवान पळय बेसांवां दिल्यां, तीं बेसांव आमच्या जिवितान बॉर्न जाता. समजता न्हू? तीं बेसांव समज आमकां बॉर्न जालेलीं जायी ओ तीं बेसांवान आमी बरें जिवीत जियेलें जाय? बरें जिवीत जियेलें न्हू? सो आमी आतां सोजमोंक जाय. आमकां राग येता ओ ती कुण्णाटकां येता ओ ती ह्यो पळय वायट येता, ती येता तरी कित्याक? प्रेज गॉड. होय की ना? सी मेनी अ टायम्स वी से नो, this one did this to me, this one said this to me, you don't know what that person did to me. Correct? All these things we say, and we always look at outside, not realizing the reason I'm operating this way, the reason I'm getting upset, or the reason I'm getting angry, the reason is actually in the inside. Praise God. आमकां खूब पाटी दिसता न्हू, भायल्यान कोणें म्हाका कितें म्हणलें, म्हाका तेन्ना कोणें तेणें म्हणलेलें, म्हाजे भयणीन अशें म्हणलें, म्हाज्या भावान अशें म्हणलें, म्हाज्या पांय जावन पासून अशें तेणें म्हणलें. ह्यो उगडा सट्टान कितें जाता आमच्या जिवितान? दूख येता. करेक्ट? म्हाका दूख येता कित्याक लागोन? भायल्यान म्हाका कितें म्हणलें तेका लागोन म्हाका दूख भोगता. एक्चुअल रिजन पळय दूख भोगता ती भायल्याक लागोन न्हू, म्हाजे भितर कितें आहा तेका लागोन जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आतां लेट्स से देर्स अ कार्ट. इंग्लिशीन सांगता मागीर कोंकणी सांगता. Let's say there's a cut on your hand, okay? And it developed a pus. And you tell somebody comes and press that place where you got pus. What comes out? Pus. But will the person experience pain when the other person is pressing on that part? The other person is pressing you where the pus is. And the person is experiencing pain. But actually, the person is experiencing pain. Why? Because the other person is pressing? Or is it because there is pus in that wound? So that means the person has pus. And because the person has pus inside, the person is experiencing pain from when the other person is pressing from the outside.
That means the reason a person is going through that pain, not because the person is pressing. The person is going through pain or discomfort or trouble or any kind of issues is because the past is inside the person. Praise God. Now, what if the past is not there and the wound is healed? Will that person experience pain now? No. So as long as there is past, there will be pain. But is the past inside the person who is experiencing pain, or is the past in the outside where the person is touching? Inside the person, not the person who is pressing. Praise God. So what the person has spoken outside is not actually giving you pain because she said or she did or he did or what others said. It's actually the problem is in the inside. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, आमकां केन्ना गांवां जालो न्हू, गांवां जातालो तेन्ना वांतेर येताली जाणा तूं, आनी मागीर तेका थिंगा दामले म्हणटच कितें जाता, वांतेर भायर येता न्हू, आनी त्या मनशाक पळय वांतेर आहा तेका दूख जाता वो कोण दामतेल्याक दूख जाता? तुका आतां गांवो जालो आं, तुका वांतेर आसली हांवें वचोन पांयां ते दामले, दूख कोणा भोगली? हांव दामता म्हणून दूख आहा ओ ते वांतेरीक लागून दूख आहा? आं, तुजे भितर कितें आहा तेका लागून ती दूख तुका जाता. हांव कितलोय दामो नाजाल्यार कितेंय करूं तेका लागून हांव कारण न्हू, पूण तुजे भितर पळय आहा तेका लागून ती दूख जाता. समजलें? आतां ती वांतेरूच ना, तो गांवो पेकलो, तो मनीस येवन तुका दामता थिंगा, तुका दूख लागतली ना. प्रेज गॉड. सो प्रॉब्लम हूंय आहा, आमचे भितर आहा, भायर ना. सो आमी समज ते वांतेर पळय जाता तेका तरी डील केली ओ तेजी सुटावो हाडलो, म्हाज्या जिवितांत सगळी पेकोवणी जाली. ती पेकोवणी हूंय सांग जाय म्हाज्या चिंतनांनी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां ती वांतेर कित्याक लागून जाल्या ती पळया. पोत्रे लागले म्हणटच तें इन्फेक्शन जाता न्हू, होय की ना? आतां तूं मेडिसन घेताय, तें पोत्रें लागलां तेका तूं मागीर तें इंजेक्शन घेताय. तें इंजेक्शन कितें करता, तें इन्फेक्शन पळय तुजे कुडीन आहा तें मारून उडयता. आनी तें एकदां इन्फेक्शन मेलें तुजे भितर तो ती पळय वांतेर आसली ती सुकोन वयता. आनी तो मागीर टायम येता की तो गांवोय सुकोन वयता आनी आख्खो तो गांवो पेकता. तेच भाशेन तें आमी पोत्रो पळय लागता न्हू, तो आमी कसलो पोत्रो तो शिकोंक जाय. कितें तो पोत्रो? कित्याक त्या पोत्र्याक लागून तें सगळें इन्फेक्शन आसलें. आमी भायल्यान कितलेंय सोल्युशन करूं पूण त्या पोत्र्याचो इफेक्ट आजुनूय भितर आहा न्हू. समजलें? तेका लागून तें इन्फेक्शन जालेलें. आतां आमी पोत्र्याक पळय तें इन्फेक्शनाक तें डील केलें, मेडिसीन दिलें जाल्यार तो गांव सुकोन येवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. Should I repeat this in English or people understood? Hey, should I continue in Konkani only? Okay. Praise God. Is that okay? Okay. See, one person changed everybody. Hallelujah. I'll take the scripture in English and we'll learn together, okay? Because the understanding in both English and Konkani will be easier for us to understand. Praise God. Now, एक scripture, we'll read that in Proverbs, they are enjoying. Proverbs 13:10. Okay. Only by pride comes contention, but with well advice is wisdom. See that word? Only by pride. Only by pride. Say that. Only by pride comes contention. Now, तो गांवो कित्याक लागून जालोलो आनी ती वांतेर कित्याक लागून जालेली? पोत्रे लागलेले आनी पोत्र्याचो इफेक्ट वांतेरीन आमकां दिसतालो. सारकें? आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? म्हाजे भितर ह्यो पोत्र्याचो इफेक्ट आहा तेका लागून म्हाज्या जिवितांत कंटेन्शन. कंटेन्शन म्हणजे कितें?
एकामेकाशी झगडप, बेश्टेच फ्यूज उडोवप, जाता की ना? वा मरे दीस सकाळी पयलें कोणाचें तोंड म्हाका खबर ना. एका पयल्यारूच म्हाका कितें जाता, तेका पयल्यार जाता ओ तुजे भितर कितें पत्रो आहा तेका लागून जाता. होय की ना? प्रेज गॉड. सो हो समज पत्रो आमी काडलो, हो प्रायड तर आमी काडलें, गोरपण तर आमी काडलें, जाल्यार म्हाज्या जिवितांत सगळें ऑटोमॅटीक सारकें जावंक जाय. भायर तुजो घोव कितें करूं, तुजी धूव कितें करूं, तुजो चेडो कितें करूं, ओ तुज्या कंपनीन तूं काम करता भायल्यान कोणीय कितें करूं, तुजे भितर पळय इन्फेक्शन आहा न्हू, तो आसोसोर तुका दूख जातलीच. सारकें? आतां समज तो हो तर आमी काडलो आमच्या जिवितांतसान, कितें जातलें? तो गांव तर पेकलो, आतां कितलोय दाम दुखतलें? समजता? Praise the Lord. Now, only by pride comes contention, but with well advice is wisdom. Thank you, Jesus. Okay, go to, we'll come back to this, okay? We'll learn this. James 3:16. I'm just giving you scriptures. आमी स्क्रिप्चरांनी पळोवया तो पत्र्याचो इफेक्ट कितें कितें जाता पळय तो. होय की ना? आतां आमकां डॉक्टराशी कित्याक दोवोता आमी पत्रो लागलो म्हणटच, कित्याक आमी जाणा तो पत्र्या लागलो तें इंजेक्शन घेयना जाल्यार तो इफेक्ट वाडटलो न्हू. सो आमी आमच्या जिवितांत कितलो इफेक्ट जाला ह्या प्रायडाक लागून तो पळोवया. कित्याक ते इफेक्ट तरी आमकां कळलो, इतलो इफेक्ट म्हाज्या जिवितांत कोत्ता, तितल्या फास्ट आमी धांवतलीं देवाच्या उतराक, देवाच्या उतरान आमकां सोल्युशन मेळपाक. होय की ना? आतां सुणो चाबल्यार घरान बसता आमी पळयता न्हू तो सुणो कोणाचो, त्या सुण्यान इंजेक्शन घेतलां. होय की ना? कित्याक शिकता, कित्याक आमी जाणा, आमी तरी तें डिसिजन घेयना, डॉक्टराशी वचना जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें वायटूच जावपाचें आहा. ओके. फॉर वे envying and strife is, there is confusion and every evil work. Konkani Bible we have. Anybody in Konkani Bible ha? वास वे. जी निड्डुकाय आणि आप्स आसा, थिंगा दुस्पोट आणि थोड्या तरेचे वायट आसा, सगळे तरेचे. आतां आमी म्हणटा न्हू, आतां पळय प्रायड म्हणजे ते गोर्ब तरी आमच्या जिवितांत आहा जाल्यार कितें आसता, कुण्णाटकाय आसता. एनवी इज कुण्णाटकाय, रायट? एनवी इज जेलेसी, रायट? कुण्णाटकाय, करेक्ट? मागीर झुजां आसता, झुगडीं आसता. कळ्ळें आतां आमकां कित्याक आमी बेश्टेच बेरेतात एकामेकाचेर? बेश्टेच बेरे जाता न्हू आमी? कित्याक लागून बेश्टेच बेरे जाता? आमी बेश्टेच बेरे जायना, कितें तरी कारण आहा तेका लागून बेश्टेच बेरे जाता. समजता? एनिमिटी कित्याक लागून जाता तें? आमचे भितर तो पत्रो आजुनूय आहा. समजता? बेश्टेच आमी स्टार्टींग कितें म्हणटा, आमी 5 मिनटां राग येयलो, आतां हांव थोडवलें. अरे तो 5 मिनटां येयलो तरी कित्याक तुजे भितर तो पत्रो आजून तरी आहा. प्रेज गॉड. तो पत्रो काड, तो 5 मिनटां तुका राग येवपाचो ना. कितें जाय आमकां? राग येयलोलो जावो नाका? आमी एके भाशेचो राग पळयता. देवानी राग दाखयलो, पूण तो राग तेजी खालतेपण हें आमी मागीर शिकोया. पूण आमकां बेश्टोच राग येता तो बरो न्हू. कित्याक तो पळय मूळ आहा तेका लागून पळय राग येता, तो मूळ देवान आमकां दिवंक ना. तो मूळ म्हणल्यार तो पत्रो. मूळ म्हणल्यार कसलो तो? गोरबेन आमी जिवीत जियेता पळय तें. प्रेज गॉड. तो गोर्ब तरी आमच्या जिवितांत आमी काडलें जाल्यार मूळ कसलें येयलें? देवाचें येयलें. आनी देवाचें मूळ तरी आमी त्या जाग्यार घातलें, गोरपान पळय आमी जियेता, आमी आतां देवाच्या ल्हानविकायेन तरी जियेलीं,
तें मूळ सारकें जालें आमच्या जिवितांत सगळ्यो वस्तूय थारार पडटल्यो. ओके ना? प्रेज गॉड. आतां फॉर वेर envy and strife is, there is confusion and every evil work. हांव जेन्ना गोरबान जियेता, आतां गोरबान कितें जाता? कुण्णाटकाय येता, आपस्वार्थीपण येता, झगडीं येता, वायट येता, आनी देवाचें उतर म्हणटा सगळ्या तरेचे वायट तुज्या जिवितांत तूं घोट्टोन हाडपाक, निसंडोन हाडपाक येवकार दिता. समजता? जेन्ना मनीस गोरबान जियेता तितून कितें जाता? आख्खो पळय काळोख संवसार आहा, ते काळोखाच्या संवसाराक तूं येवकार दिता. यो म्हाज्या जिवितांत तुका जाय तें आतां तूं कर. प्रेज गॉड. हालेलुया. नाव थिंगा कितें म्हणटा? देर इज कन्फ्युजन. कन्फ्युजन म्हणजे कितें? आख्ख्या काळोखाक म्हणजे आख्ख्या कुण्णाटकायेक सगळे तरेचे पळय वायट आहा संवसारान, ते सगळ्या कार्यांक सगळ्या वस्तूंक तूं तुज्या जिवितांत दार उगडटाय आनी तुज्या जिवितांत येवकार दिताय. तुका आतां जाय तें तूं कर. प्रेज गॉड. पूण आमकां हें दिसता, आमकां कितें दिसता? काळोख येता म्हाज्या जिवितांत कित्याक लागून? तेणें म्हाका 20 वर्सां फाटीं अहें म्हणलेलें, तेणें म्हाका अहें केलेलें, तेणें अहें म्हणलेलें ताका लागून हांव हो जालो. प्रेज गॉड. तेणें म्हणलेलें तूं केन्नाच जिवितांत सक्सेसफूल जावचो ना, ताका लागून आजून पासून म्हाका काम मेळना. अरे काम तुका मेळना ताका लागून, आनी मागीर तूं कितें करताय? तेजेर तूं शिंटाय. वय की ना? दीस रात कोणाचेर फोकस आहा? म्हाजेर. हें म्हाजेंपण म्हणल्यार म्हाजेर पळय फोकस आहा ताका म्हणटा गोर्ब. प्रेज गॉड. ताका गोर्ब म्हणजे कितें? वॉट इज प्रायड? प्रायड इज नॉट बींग in the world way. What is pride? गोर्ब न्हू. हय. आमी गोरबान कोणाक म्हणटा अशीं? गोरबान तो जियेता ताका पळयलाय, ताका पळोवं येता रे, तेजे कडेन आतां बोंगलो आहा, गाडी आहा, तो जे गोर्ब आला हुंय रे म्हणना. आमी संवसारी नदरेन गोर्ब म्हणचे अहें चिंता. वय की ना? ताका पळोवं येता, ताका आनी हात लां येता, तो आदलो न्हू रे, तो गेलो. आमी तशें म्हणटा न्हू, अहें म्हणना. कित्याक आमचे डेफिनेशन गोर्ब म्हणजे संवसारी नदरेन आहा. तो घोमंडीन जियेता. ओके ना? ताका आनी पळोवं येता, तो तुका वळखी जाल्यार पळय, आनी तो बाबडो वयताय दुसरे सोस, म्हाका वळखीतलो काय. आं आतां मागीर कितें जाता? ताका पळोवन दूख जाता. वय मरे म्हाकाय तोच केलें मरे तेणें. सारकें न्हू? तुजें जिवीत हेजेर दवरलेलें आहा. तो म्हाका पळया, तो म्हाका वळखीता ना पळय, तो जेजूचेर दवरलेलें आहा. आमी आयडेंटिटी आमची पळयता कोणाचेर? जेजूचेर न्हू. बायलो कितें म्हाका म्हणटा पळय तेजेर. बायलो कितें म्हणटा तो हांव, आनी देव कितें म्हणटा तें कितें? कळ्ळें? गोरबांनी खालतेपण कितें तें आमी शिकता. प्रेज गॉड. एक एग्जाम्पल घेया, कित्याक हे एग्जाम्पलान आमी शिकों येता. तो म्हाका एवरीडे न्हू बसतालो, म्हाजे बरें पियेतालो, म्हाजे बरें खबर मारतालो. आतां तो म्हाका पयन पासून घेयना, तो गोरबेन भरला. हें संवसारी नदरेचें आमी पळय उलयता तें संवसारी नदरेन. पूण देवाचे नदरेन प्रायड ओ गोरबसाण म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. देवाचे नदरेन गोर्ब म्हणजे यू आर सेईंग हंबल, रायट? हांव म्हाज्या पयना देव म्हाज्या बद्दल कितें म्हणटा आनी तेजे बद्दल हांव कोत्ता, ताका म्हणटा खालतेपण. वॉट इज ह्युमिलिटी? ह्युमिलिटी इज नॉट एक्झॉल्टिंग मी, बट एक्झॉल्टिंग or keeping first the word of God.
That's why the Bible says in James 3:10, God resists the proud, humble. That is, okay, put that up. James 4:6. But he gives more grace. Wherefore, he says, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Konkani? But he gives more grace. Wherefore, he says, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Praise God. This is the scripture, right? Konkani? तोरी तो दिता ती कृपा ओदीक बोलिस्ट देखून अशें बरयलेलें आसा. देव देव कितें आयकलां आमी? देव कोणाक जोळटा? कोण प्रायडान जियेतात म्हणजे पत्ते उतर म्हणटे गोरविश्टांक जोळटा. मागीर फुडें आपले खालत्यांक आपले तो बळेपण दाखयता. प्रेज गॉड. आतां म्हाजो तरी आतां प्रायड म्हणजे कितें? म्हाजो फोकस म्हाजेर आसा, देवाचेर ना. पण देवाक कितें जाय? म्हाजो फोकस कोणाचेर जावो? देवाचेर जावो. आनी देवाचेर फोकस दवरून म्हाजें उलोवप, म्हाज्यो करण्यो सगल्यो जाल्ल्यो जाय, ओ म्हाजें चिंतप जाल्लें जाय. आतां आमी फास्टिंगाचें उलयताले न्हू. देवाचो फोकस खंय आहलो? जेजूचो फोकस खंय आहलो? तेणें कितें आयकलेलें तें. कितें आयकलेलें? हो जावन आसा म्हाजो आपुरबायचो पूत, वय की ना? तेजो फोकस खंय आहलो? आपल्या बापायचेर आहलो आनी तेज्या उतराचेर आहलो. हालेलुया. Thank you, Jesus. Okay, put that up again. Deuteronomy 8:3. Only the first part. And he humbled. Now, where is my focus? Is my focus on God or my focus on myself? If my focus is on myself, I'm not humble. Remember this. गौर म्हणजे कितें? म्हाजो फोकस म्हाजेर आसा. आनी जेन्ना म्हाजो फोकस देवाचेर आसा तेका जाता खालतेपण. जेन्ना म्हाजी नदर, म्हाजें चिंतप, म्हाजें सगळें जिवीत देवाचे उतरार दवरलेलें आहा तेन्ना की हांव मनीस जाता कसलो? खालते उतराक खालतो आसलेलो मनीस. देवाक कितें जाय? आमी तेच्या उतराक खालते रावलेले, वय की ना? जेजू देवाच्या आपल्या बापायच्या ताळ्याक बापायच्या उतराक खालतो रावलो म्हणून आमकां केन्ना कळटा? टेस्ट येयले तेन्ना. आमी देवाच्या उतराक खालती आहा ना पळय तेन्ना आमकां केन्ना कळटा? आमी देवाच्या उतराक खालती आहा ओ ना तें आमकां केन्ना कळटा? Yeah, but so when do I know that I'm humble? I said, when I'm focused on the word of God, when I keep his word the highest, I'm living a humble life. But how do I confirm that I'm living a humble life? What is coming out of my mouth? That's why we see Jesus showing that he's humble, agreeing not to what the devil is saying. What the devil was saying? You are hungry. Was he hungry in the physical? Yes. Praise God. So, तो केन्ना दाखयता आपूण देवाच्या उतराक खालतो म्हणून. जेजू केन्ना आमकां दिसता तो देवाच्या उतराक खालतो आसलो म्हणून. तो देंवसार पळय सांगतलो तेका, तूं समज देवाचो पूत जाल्यार हे फातराचे तूं उणें कर. तेणें देंवसाराचें आयकलें ओ आपल्या बापायचें आयकलें?
आनी आयकोन तेणें बापायची उतरांच उलयलो, वय की ना. सो जेन्ना हांव देवाच्या उतरां प्रमाणे उलयता तेन्ना की कोता हांव खालतो म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. इज इट कन्फ्युजींग? समजता न्हू. आमी कितें शिकता, हो तो पळय पत्रो आहा न्हू, तो कसो कितें आमच्या जिवितान वायट, कितले आमच्या जिवितान तो वायट करता पळय तो. म्हणजे तो पत्रो कसलो? गर्भ. आतां हें गर्भ म्हणजे देवाचें ओ आनी कोणाचें? कोणाचें तें? कोणाचें तें? या प्रेज गॉड. दीस नेचर, आतां हें पळय गर्भ पळय आहा, एक स्वभाव, एक आत्मो तो. कित्याक देवान आमकां कसलो आत्मो दिला? करेक्ट. गॉड हॅज गिवन अस हीज ओन स्पिरीट, एंड वेन द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज देर इज फ्रीडम. देव सर आमकां कसलो आत्मो दिता? आपलो आत्मो दिता. तो आत्मो कितें करता? कन्फ्युजन हाडटा, कुणनाटकाय हाडटा, त्रास हाडटा, वायट हाडटा, आनी सगळ्यो तरेचें वायट हाडटा. समजलें? तेका लागून हांव म्हणटालो, जेन्ना हांव गोरबान जियेता आनी म्हाज्या जिवितान गोरबेक लागून कुणनाटकाय येता, जेलसी येता, ओ राग येता, ओ सेल्फिशनेस, ह्यो सगल्यो वस्तू पळय वायट येता, त्या सगल्या वस्तूंक म्हाज्या जिवितान हांव येवकार दिता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, गो बॅक टू जेम्स 4:6. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना हांव गोरबान जियेता, देव म्हाज्या ह्या रीड दॅट इन कोंकणी वन्स अगेन. जेम्स 4:6. अशें बरयलेलें आसा, देव गोरविश्टांक जोळटा. आतां तुजे भितर तें पात्रो आहा आनी तूं दीस रात रोजार करताय, मिसाक वयताय, रिट्रीटाक वयताय, सगळें करूंक जाय तें करताय. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेन्ना तूं गोरबान जियेताय, कोण तुजे अगेन्स्ट आहा? कोण अगेन्स्ट आहा? पत्ते वास. आतां तूं कितलें मागणें कर, तूं गोरबान जियेता, कोण तुजे अगेन्स्ट आहा? आनी तेजेच कडेन तूं मागताय, मागणें जातलें? प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता न्हू. हो तर पत्रो आसत जाल्यार व्हेरी डेंजरस. तो पत्रो कितल्या म्हाज्या जिवितान वायट करता तें म्हाका खरें म्हणल्यार सोजमणें ना. तेका लागून हांव तो पत्र्याक घेवना. आनी ती वातेर म्हाज्या जिवितान आनी वाडत आहा. पयलो म्हाज्या पांयांक दुखतालो, आतां सगळ्याक दुखता. पयलो एक त्रास हाडटालो, आतां आख्खो गांवूच तुका जळटा अशें तुका दिसता जायत. पूण तो कित्याक तुका गांव आख्खो जळटा? तुजे भितर तो आजून पत्रो आहा. प्रेज गॉड. हालेलुया. पयलें म्हाका घरान त्रास जाताले, आतां कंपनीन त्रास जाता, सगळें जळटा. म्हणजे तूं आख्ख्या संवसारान बरो आहा अशें दिसता की ना? सगळें म्हाका देवा कडेन मागताय, देव तूं केन्ना तरी म्हाज्या मागणें आयकतलो, आनी केन्ना तरी तूं पळयतलो. काल म्हाजो घोव तापतालो, आतां भुरगीं तापता. आतां भुरगीं तापता तें कोण आहलें तें दुसरें नेबर म्हाजें तें जोवता, तें म्हाका आतां लागीं धरना. आतां लागीं कित्याक धरिना? तेका तेका केन्ना प्रश्न केलाय? म्हणजे तुजे नेबरूय रॉंग, तुजी भुरगीं रॉंग, तुजे घोव आनी घोव तुजे घरांतलीं रॉंग, तूंच सारको. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणूच म्हाका लागीं धरिना. आनी देवाक म्हणटा न्हू, तें पळयलाय देवा, म्हाका कोणूच लागीं धरिना. हांव तेंचे मागीर म्हाजें मागणें कितें जाता? हांव तेंचे बसत मागता, ती म्हाजे परत लागीं येवं. मागणें जाता की ना? आनी आमी मागता, देवा तेंकां बोगशी, ती नोको ती कितें करता पळय ती, ओलें मागणें जाता. जाता की ना? ती नोको ती कितें करता ती हांव तेजी माय जावन तो म्हाका त्रास दिता. म्हणजे देवाक खबर नासली, हांव देवाक आतां न्यूज दिता. आनी म्हाका हें सोजमना, म्हाजे भितर हांव पळय आप सुवार्थीपणान जियेता, म्हाजे गोरबेक जियेता, देवूच म्हाज्या आड आसा.
देव तुज्या आड ना, तुजे भितर तो पत्र आहा तेका लागून आड आहा. सोजपता की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेका लागून म्हणटालो म्हाजें चिंतप तर सारकें जालें जाल्यार म्हाजें आख्खें जिवीत सारकें जावंकूच जाय. म्हाजे भितर तर गर्व आसा, हांव कितलें मागणें करूं, म्हाज्या मागण्यांक प्रॉब्लम ना. मागण्यांक प्रॉब्लम आया? म्हाजे कडेन एक्शन सारकें जायत पूण म्हाजें थिंकींग तर सारकें ना जाल्यार म्हाज्या मागण्यांक इफेक्ट जातलो. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरीट. तेका लागून तो म्हणटा इन जेम्स 4:6 गॉड रेसिस्ट द प्राऊड. हे वर्ड रेसिस्ट म्हणजे इंग्लीश भाशेन कितें जाणां, तो कंटिन्युअस एक्टिवली ते पळय पत्र्याचेर एगेन्स्ट आहा तो तरी पत्र म्हाजे भितर आहा, तो कंटिन्युअसली देवूच झगडटा, दुसऱ्याक सोडून घाल. देवूच म्हाजे एगेन्स्ट आहा आनी म्हाजे मागणे करीत आहा, रोडत आहा, दिमेर पडत आहा, रिट्रिटाक वचत आहा, मिसाक वचत आहा, केन्ना केन्ना 2 फावटी. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, हें पळय तुजो पत्र भितर आहा न्हू, तेजे एगेन्स्ट देव झगडटा आनी तें इन्फेक्शन आनीक आनी वाडोच आहा. प्रेज गॉड. तेका लागून हें आमी शिकता न्हू, कित्याक आमी हिंगा परत परत येता आनी आमी देवाच्या उतरान आसा, पण आमी देवाच्या उतरान आसूनय आमच्या जिवितान थाऱ्यार वस्तू कित्याक पडना. आमच्या जिवितान आजून पासून त्यो वस्तू थाऱ्यार कित्याक पडना, कित्याक म्हाज्या जिवितान हो पत्रो, हो प्रायड म्हणटा तो, एक गर्व पळय आहा तें म्हाज्या जिवितान आहा आनी तेकाच लागून म्हाज्या जिवितान हांव काळोख पळयता. आमकां कितें बरें, काळोख आहलेल्या रुमान भितर सरलेले वा उजवाड आहलेल्या रुमान? एक काळोख रूम आसत, आमी भितर गेले आनी दार बंद केले, रूम तुजो. हें जावंक शकता की तूं भितर सरलो आनी लायट गेली अकस्मात. घर तुजेंच, तुका वस्तू सगल्यो खबर आहा, पूण काळोख जावन तुका कन्फ्युजन जाता की ना? तेच भाशेन म्हाज्या जिवितान काळोख आसत म्हणजे कितें, घर आसत, हांव काळोखान आहा आनी हांव वस्तू आतां थारार घालूंक सोदता. कश्यो? काळोखान आसतना. तेकाच लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा, कन्फ्युजन येता आनी कन्फ्युजनान तुका आख्खो पळय काळोख संवसार आहा, म्हणजे काळोख आहा ते तूं तुज्या जिवितान आनीक आनीक त्यो कोरण्यो करूंक येवकार दिताय. कित्याक? तूं तो पत्र्याक धरून आहाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. तेका लागून हो समज आमी तो गौर तरी आमी जाणा जालें, हें गौर आमच्या जिवितान कितें कितें वायट करता आनी कितें कितें आमचे परिणाम जिवितान येता, हे गौरबाकूच तर आमी डील केले जाल्यार आमच्या जिवितान सगळें सारकें जावंक जाय. आमकां तरी आमाड्यो जाय जाल्यार कितें घालूंक जाय? नाल्ल घालतली? आमाडे जाल्यार आमाड्याची बी घालतली की ना? होय की ना? आनी आमी आमाडे जे घातले आनी थोड्या दिसांनी म्हणूंक शकता की म्हाका ऑरेंज जाय. तर म्हाज्या जिवितान समज गौरबाचें सीड आहा जाल्यार आमी बरें चिंतपाचेंच न्हू. कितले माग तें म्हाज्या जिवितान आनीक आनीक वायट येता. कित्याक तूं देवाक पळय सांगताय न्हू, त्यो देव आयकना. देवाचें उतर म्हणटा हांव म्हणना, आतांच वाचला न्हू, पत्ते वाचते ती म्हाका ही शॉक जावन पळयता, देव आयकना गो. देव गोरविश्टांक जोळटा आनी कोणाक खालतेपण दाखयता, कोणाक बोलेपण दाखयता? प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां आमी पळया, आतां समजलें न्हू, तो पत्र काडूंकूच जाय, होय की ना? आमचें तें गौर काडूंकूच जाय. आतां पयलें शिकोया, हें गौर म्हणजे कितें? गौर म्हणजे व्हेरी सिंपल. गौर म्हणजे हांव जेन्ना म्हाका पयलो वयलो जागो दवरता आनी देवाक फाटीं दवरता, म्हाज्या जिवितान गौरसाण आसा. समजलें? सिंपल.
जेन्ना म्हाजी मागणी हांव म्हाकाच पळयता, देव तूं म्हाका केन्ना पळयतलोय, देव म्हाजें बाट केन्ना हांव इकतलो, देवा तूं म्हाज्या जिवितान म्हाका पेकोवणी केन्ना दितलोय, म्हाजें 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 हेचें कंडिशन कितें? फोकस कोणाचेर आहा? देवाचेर आहा म्हाजेर आहा? म्हाजेर आहा. समजलें? व्हेरी सिंपल पॅरामिटर. जेन्ना म्हाजो फोकस म्हाजेर आहा, देवाचेर तो ना. जेन्ना जितल्या वेळात जो फोकस म्हाजेर आहा, देवाचेर ना, तें जाता देंवसाराचो स्वभाव. आनी हो स्वभाव गोर आसलेलो स्वभाव, कोणाचो स्वभाव? देंवसाराचो स्वभाव. हें आमकां कशें कळटा? हो पळय देंवसार आहा न्हू, तो देंवसार एक्चुली देवाचो एंजल आसलो, वय की ना? खबर आसा न्हू? आनी कसलो एंजल आसलो? बेस्ट आनी फेवरेट एंजल आसलो. तेजें काम कितें आसलें? आं? म्युजीक वाजोवपाचो देणें दिलेलें देवान तेका, तें देणें देवाची उचाडणी करपाक, वर्शीप करपाक, वय की ना? पूण एक टायम येता तेजो फोकस कोणाचेर वयता? देवाचेर वचना, आपणाचेर वयता. आतां तेका फोकस म्हाजे भितर पळय देवान दिलां तें देवाक दिवपाक आहलें पळय तें, आतां तेका कितें जाय आसलें? सगलें म्हाका येयलेलें. प्रेज गॉड. एका म्हणटा गोरपसाण. देवान म्हाका पळय दिलां तें हांव देवाक दिवचो ना, हें म्हाकाच दवरतलो, म्हाकाच बरेंपण जाय, म्हाकाच हें जाय, म्हाकाच हें जाय. हें कसलो नेचर? देंवसाराचो नेचर. एका नेचराक म्हणटा प्रायड, आपस्वार्थीपण. Pride is the root, brother, where strife comes and all sort of confusion. Pride is the root. Pride results into strife. Pride results into envy. Pride results into all sort of confusion. Pride is the root. Understood? So, हे मूळ समज तरी हा आपस्वार्थीपणाचें, नॉट आपस्वार्थी, गोरबेचें. हें रूट तरी आहा, तेच्या बद्दल म्हाका आपस्वार्थीपण येतलो, राग येतलो, हे सगल्यो वस्तू आनीक आनीक वायट आहा त्यो येतल्यो. पूण हो मूळ पळय आहा तो कोणाचें? देवान दिलेलें न्हू, हें देंवसारान दिल्लें, हें देंवसाराचें. आनी तेका लागून आमी कितलेंय बरें करूंक सोदता, आमचे परिणाम कितें जाता? रूट पळय देंवसाराचो आहा तें वायटूच जातलें. देंवसार कितें बरेंपण करूंक येयलां आमच्या जिवितान? आनीक आनी इन्फेक्शन वाडत रावतलें, वय की ना? जे पडी तो मूळ म्हाज्या जिवितान आहा, म्हाज्या जिवितान बरेंपण जावपाचेंच ना. हांव कितलें बरें करूं अहें जावंक शकता. हांव देव तूं जाणा हांव तेका कितलें बरें करता तें, बरेंपण जावपाचेंच ना. कित्याक तूं तेका कित्याक बरो करता जाणा? तुका जावं तेणें म्हाका तेच नदरेन पळयलेलो. तेका म्हणटा आपस्वार्थीपण. हांव फकत म्हाजेंच पळयता, हांव दुसऱ्याक बरें कितें करता? दुसरो म्हाका बरो करतलो म्हणून. हें कोणाचें? देंवसाराचें. प्रेज गॉड. सो म्हाजे मागणे, म्हाज्यो कोरण्यो कित्याक लागून आहा? म्हाका वयर काडपाक, ओ देवाचे किंगडमाक वयर काडपाक. हें आमी पळोवंक जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून जेजू म्हणटा इट इज रिटन. तो देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिता, आपल्या बुकेक न्हू, आपल्या पोटाक न्हू. तेन्ना कळटा जेजू आपल्या बापायक खालतो आसलो. कित्याक जेजून सदांच कितें केलें? बाप कितें सांगता आनी बाप कितें शिकयता तेंच ह्या संवसारान तेणें केलें. तेका म्हणटा खालचेपण. आतां डिफरन्स कळ्ळें? जें म्हाका देवाचें उतर सांगता तेजे प्रमाणे हांव चलतलें, तेका म्हणटा खालतेपण. जेन्ना हांव खालतेपणान चलतां तेन्ना तें म्हाजें मागणें सारकें जाता. म्हणजे कितें जाता? हांव तें रिप्लेस करता. देंवसाराचो स्वभावान हांव पळय जियेतालो, म्हाजे नदरो धरून हांव तो स्वभाव काडटा. कशे भाशेन काडटा? म्हाका तांक हा. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां सोल्युशन देवानूय दिवचें पडलें की ना? समज तरी गोरबान म्हाका जेवंक नाका जाल्यार तेजे खालतिकान जेवंक जाय जाल्यार ती खालतिका येतली कशी? तेजे कुरपा
आमकां शक्ती दिता देवाक आमी खालती रावपाक. आमकां देव पळय सांगता कितें वस्त कर म्हणून, एक गॅरंटी आहा, देवान आमकां ती कृपा दिल्या, देवान आमकां ती शक्ती दिल्या तेज्या उतरा प्रमाणे चलपाक. देव तरी म्हणटा खालतेपणान तुका बळ मेवतलें आनी तुका म्हजी कृपा आनीक वाडटली जाल्यार तेणें म्हाका ती शक्ती दिवंक जाय, वय की ना. ती शक्ती म्हणल्यार देवाची कृपा. कृपा म्हणजे कितें? ग्रेस. आनी ग्रेस म्हणजे कृपा. प्रेज गॉड, हालेलुया. हांवूय सेम आन्सर दितालो. थँक यू जीजस. ग्रेस म्हणजे कृपा. आनी कृपा म्हाका कोंकणीन तूं कृपाय खबर नासली, हांव काकूट म्हणटालो. ग्रेस म्हणजे वॉट इज ग्रेस? स्टील वी आर सेइंग ग्रेस इज कृपा. एबिलिटी ऑफ गॉड, येस. Undeserved, yes. Yes, it is undeserved. Unmerited favor of God, yes. Okay, English I'll explain, okay? Then I'll explain in Konkani. Grace means God's willingness to use His power, His ability, His anointing, everything of Him on my behalf, even though I don't deserve it. Praise God. God's willingness to use His power, His ability, His anointing, His strength, everything good from Him on my behalf, even though I don't deserve it. म्हाका ती फावना, पण देवान जेजू बद्दल आमच्या जिवितांत म्हाका लागून खुर्सार रावन पळय केला, ही कृपा आतां म्हाका तेज्या खालतेपणान म्हाका फावो जाल्या. Praise God. That's why grace is strength. It is sufficient when you are, actually grace is shown when you are weak. Praise God. Now let's not get into that, okay? Because that's a different, you'll draw me to the other. Yeah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, बरयलें इंग्लिशीन न्हू, आतां कोंकणीन सोज माय. Okay, grace is God's willingness to use His power, His ability, His strength, His anointing, all His goodness on my behalf, even though I don't deserve it. Praise God. Grace is His willingness to use His power, His ability. That means when I say His, it is God's, okay? His ability, His power, His anointing, all His goodness, all His strength, on my behalf, even though I don't deserve it. I don't deserve it. Praise God. But now we are qualified to have this grace, and it is available for me. Why? Because of what Jesus has done for me on the cross. He became my substitute and made this grace, God's ability, available for me. That's the will of God. So that I tap into that grace, I get into the strength, and I remain a humble life. Praise God. Hallelujah. Okay, Konkanin. कृपा म्हणजे कितें? कृपा म्हणल्यार देवाची शक्ती, देवाचे येवजण. ती आमी येवजण कित्याक म्हणटा? देवान जेजूक ह्या संवसारान धाडलो तुज्या पासत आनी म्हाज्या पासत, सारकें? तुज्या पातक आनी म्हाज्या पातकाक मरपाक आनी तेज्या पातकाच्या फारीकपणूय दिवपाक. जेजू कोणाचें मरण मेलो? तुजें मरण मेलो, म्हाजें मरण मेलो, वय की ना? जेजू कोणाचे सुवातेर मेलो? म्हाजे सुवातेर मेलो. जेजू मेलो तेन्ना जेजू मेलो, हांव मेलो. जेजू भितर हांव मेलो. समजलें? आतां देवा बापान आपले येवजणे प्रमाणे पुताक ह्या संवसारान धाडलो तुजी सुवात आनी म्हजी सुवात घेवपाक, पातकाक आमी सासणाक मरपाक आनी आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक. हें सगळें पळय आमी उलयता कितें मेवलां तें आतां जेजू बद्दल, ताका म्हणटा कृपा. ताका लागून आमकां देवाच्या गायांनी आमी बरी जाली, जेजूच्या गरीबसाणीन आमी गिरेस्त जाली. ह्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू आतां आमकां देवाचे येवजणे प्रमाणे कशे भाशेन जेजूचे उद्देशी. ताका लागून फकत जेजूचे उद्देशींत आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू लागू जाता. ताका लागून म्हाजे भितर आतां कोणाचो आत्मा आहा? जेजूचो आत्मा. हांव जेजूच्या आत्म्यान तर चल्लों, भाशेन चल्लों,
हांव जाता खालतो मनीस देवाच्या उतराक. दुसरो आत्मो आहा. कसलो आत्मो तो? गोरबेचो आत्मो. तो कोणाचो आत्मो? सैतानाचो आत्मो. आतां तो सैतानाचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो कितें जाता? झगडटा आनी हांव एका काळोखी जिवीत जियेता. पूण देवान आतां कितें केलां? आपली कृपा आमकां दिल्या हे गोरबेन जियेना जावपाक, हे मूळ आमच्या जिवितांतल्यान काडून उडोवपाक. आमकां अधिकार दिला ह्या मुळान पळय आमी जियेताले ते मुळा आड येवपाक आनी ते आमच्या जिवितांत सायडीन काडपाक. आतां आमी कृपा आमकां कित्याक दिल्या ती सोजमोया. ताका लागून आमी आतां कृपेचेर येयला. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? जो कोण खालतो रावता ताका देव आनीक कृपेन बोत्तलो. प्रेज गॉड. आतां पयले सुवातेर आतां कृपा कळ्ळें तुका? कृपा म्हणजे कितें? देवाची येवजण, देवाची शक्ती, देवाची सगळें बरेंपण म्हाज्या जिवितांत लागू जाता. कित्याक लागून? म्हाज्या बरेपणाक लागून न्हू, जेजूच्या बरेपणाक लागून हें म्हाका फावो नासलें. पूण जेजून पळय म्हाजे बसत केला ताका लागून तें आतां म्हाका फावो जाला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां देवाचें उतर म्हणटा कितें? ही कृपा पळय आहा ती सगल्यांक लागू आहा. ही सगल्यांक लागू आहा. Titus 2:11. Up. 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Is it saying some men? All men. That means this grace, ही पळय देवाची शक्ती आहा ती सगल्यांक आहा, सगल्यांक लागू आहा. आनी ही शक्ती खंय आसा? ही शक्ती खंय आसा? म्हाजे भितरूच आसा. कित्याक लागून म्हणटा? जेन्ना जेजूक हांवें म्हाजो सोरवंडार, म्हाजो धोनी आनी म्हाजो देव मानून घेतला तेन्ना की म्हाका हांव म्हाज्या तोंडान तें म्हणलां आनी काळजान सावन भावट दवरला आनी म्हणलां तेन्ना कितें जाता? म्हाजें साल्वासांव जाला. वय की ना? साल्वासांव कशे भाशेन येता? हांव बरें कोत्ता तेन्ना जेजून कितें बरें केलां, बरें कितें केलां, खुर्सार रावन म्हाजे पासत बरें कितें केलां तेन्ना हांव स्वत मानता आनी हांव म्हाज्या तोंडान सावन उलयता, काळजान सावन स्वत मानता आनी म्हाज्या तोंडान सावन उलयता तेन्नाच की म्हाका साल्वासांव म्हाजें जाता. प्रेज गॉड. एनी अदर सल्वेशन इज देयर? Is it clear? When did I get saved? Is when I agreed what Jesus has done for me and I acknowledged, believing in my heart, opening my mouth, that Jesus is the Lord God and the Savior. That is where I am saved. Praise God. Romans? No, Romans 10, 8, 9. 8, 9 and 10. That's later. That's later. But actually it's 8, 9, 10. 8, 9, 10. Praise God. You're right. The same whole chapter talks about how the salvation came. The word of faith and everything. Now, for the grace of God that brings salvation. Now, grace of God brings salvation. That means, where is that grace? Inside of us. Now, what is salvation? Salvation is your total healing, total prosperity, total deliverance. Everything is where? In your spirit. It's already there inside. Are you understanding? हे पळय साल्वेशन पळय म्हणटा हे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू पळय म्हणटा जेन्ना हांवें जेजूक म्हाजो धोनी केलो, म्हाजो सोरवंडार केलो, म्हाजो देव केलो तेन्ना ह्यो वस्तू खंय आसा? म्हाजे भितरूच आसा. हे कशे भाशेन येयल्या? कुरपेन हांवें भावार्थाच्या नदरेन पळयता तेन्ना. जेजून कोणे तरी पळयला? जेजूक कोणे तरी पळयला हिंगा? पळयला कोणे तरी? पूण आमी उतरान जेजूक सोजमता ताका म्हणटा भावार्थ. भावार्थ म्हणजे कितें? ज्यो वस्तू म्हाका दिसना त्यो वस्तू स्वत मानपाक म्हाका भावार्थ जावं. म्हाका भावार्थ केन्ना जावं? ज्यो वस्तू म्हाका दिसना त्यो वस्तू म्हाका स्वत मानपाक म्हाका भावार्थ जावं. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'll give you an example.
Your name, sister? Gracie. Tracy. Okay. Tracy, your name? Sukurin. Sukurin, do you believe by faith Tracy is sitting next to you? Do you believe by faith that Tracy is sitting next to you? Yes. Praise God. Konkani नहीं जाता, okay? So that they understand. Sukurin, तू भावार्थान स्वत मानताय तुझ्या कुशीक ट्रेसी बसला म्हणून? होय? भावार्थ म्हणजे कितें? म्हाका ज्यो वस्तू दिसना देवाच्या उतरान त्यो सोजमप आनी आसा म्हणून तेका तेन्नाच भावार्थ जावं. म्हाका भावार्थ केन्ना जाय? दिसता ते वस्तूक स्वत मानपाक न्हू, दिसना ते वस्तू. समजलें? आतां तुजे कुशीक ट्रेसी भरलेलें आहा तें तुज्या दोळ्यांनी दिसता तेन्ना तुका भावार्थ नाका. भावार्थ केन्ना जायो? दिसना ते वस्तू स्वत मानपाक. सुकरीन तूं स्वत मानताय तुज्या सायडीन आंच बडयो भरलेले आहा म्हणून? आतां कित्याक म्हणटाय तूं? Thank you, Jesus. You need faith to believe there are angels because it is written in the Bible. You don't need faith when you already see in your physical eyes. Something that is sensed by your five senses, you don't need faith. Faith is required only to believe the unseen. भावार्थ म्हाका केन्ना जावो? भावार्थ म्हाका जावो देवाचे म्हाका म्हाज्या दोळ्यांनी म्हाज्या कानांनी म्हाज्या फिजिकल पळय सेन्सांनी आहा त्यो वस्तू म्हाका दिसता ओ त्यो सोजमता तेन्ना म्हाका भावार्थ नाका. म्हाका भावार्थ केन्ना जावो? देवाच्या उतरान पळय बरयला तेजेर म्हाका स्वत मानप. समजलें? हालेलुया. You understood why there's a faith and why when you need faith and when you don't need faith? You need to live by faith all the time, okay? But everything has to be seen, dealt by faith only. That's why I was asking, जेजूक आमी कोण केन्ना पळयला? जेजूक हांवें तरी पळोवंक ना, पूण तेज्या उतरान म्हाका जेजू दिसता, म्हाज्या जिवितान जेजू दिसता. होय, तेका म्हणटा भावार्थ. हालेलुया. तेका लागून आमी म्हणटा, आमकां कितें म्हणटा आमी? क्रिस्तांव म्हणटा न्हू. क्रिस्तांव म्हणजे कितें? क्रिस्ता भाशेन हें क्रिस्ता भाशेन हांव जियेता जाल्यार म्हाका पळोवंक जाय. कित्याक गोर आहा जाल्यार क्रिस्तांव न्हू. प्रेज गॉड. हांव समज तरी जेजूच्या भाशेन जर चलो ना, हांव क्रिस्तांव फकत नांवाचो. सर्टिफिकेट बरी आहा म्हाजे कडेन. येस. यू सी द की? हांव क्रिस्तांव म्हणटा पूण म्हाजो फोकस जेजूचेर नात. हांव कसलो क्रिस्तांव? हांव फकत क्रिस्त सायडीन. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. That means this grace, ही पळय कृपा आहा ती सगळ्याक लागू आसा. म्हणजे सगळ्यांक ती आसा. ती कृपा आहा जाल्यार तरी हांव गरबेन कित्याक जियेता? कृपा म्हाका कित्याक दिल्या? हें जिवीत म्हाका देवाची शक्ती फावो जाल्या. ही शक्ती घेवन हांव देवाक मानवलेलें जिवीत जिवपाक, वय की ना? भावार्थान. दॅट्स वाय बाय फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ. हे सगल्यो वस्तू म्हाका देवा हांव स्वत मानता देवान म्हाका ऑलरेडी आपली कृपा दिल्या. म्हाका फावो नासली ती, पूण ती कृपा दिल्या. पूण ती कृपा म्हाज्या जिवितान परिणाम कित्याक हाडिना जायत? तेका एकूच रिजन आहा. आतां टँक आहा न्हू, उदकाची टँक आहा. टँक आहा, सकयल बांय आहा, पांपूय आहा, सगळें बरें आहा. पायप कनेक्शनूय सगळें बरें आहा. उदकूय बरें आहा. पूण तूं टॅप ओपन करता तेन्ना टॅपान उदक एक ड्रॉप पासून येना. हेजो कितें परिणाम जावंक शकता? कितें रिजन जावंक शकता? लिकेज पॉसिबल. येस, आय चॅक द लिकेज ऑल्सो. नो लिकेज ब्रदर. चोक जालेला. पायपान
चोक जालोलो. कसलो चोक तो? गोरपसाणेचो चोक. गोरपसाणेचो चोक. आतां हो चोक काडपाक म्हाका कितें जाय? देवाचीच कृपा. पयले सुवातेर हांवें हें उगडास धरूंक जाय, कृपा म्हाज्या भितर ऑलरेडी आसा. कित्याक आमी चिंतेली कृपा आतां जाय न्हू, आतां कृपेक सोदया. ओके ना? जाता न्हू? मनशाची तकली कितें जाता, म्हाका हें जाय म्हणजे आतां हें जाय, कशें घेतलें, कशें मेवतलें तें. चिंतप सारकें आहा, पूण म्हाजें कार्य सारकें जावंक घोडेक ना जायत. ओके ना? नाव grace is available for me. Now the Bible says, through knowledge, grace and peace be multiplied. Through knowledge, grace and peace be multiplied. Now, humility म्हणजे आता ह्युमिलिटी नोदर मरे. ह्युमिलिटी म्हणजे कितें? ह्युमिलिटी म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. ओ देवान पळय म्हाका सांगलां, देवाचें उतर म्हाका पळय सांगलां, त्या प्रमाणे चलप. आनी जेजूच जावन आसा बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्युमिलिटी. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा, ओके, पुट दॅट अप. Matthew 11:29. It's all connected, okay? Am I going too fast? Are you all understanding? सोदमता न्हू? Praise God. हो पत्र काडूंक जावं की नाका? हो तो पत्र डील करपाचें आतां सोल्युशन सोदता आमी देवाच्या उतरानूच. कित्याक देवान जर आमकां सांगलां खालतेन तरी आमी जिवंक जाय, जाल्यार देवाची कृपा आमकां देवान दिल्या हें खालतेपण जिवपाक. प्रेज गॉड. कित्याक देव म्हणल्यार मोग, वय की ना? देव म्हणल्यार मोग आनी तेच भाशेन तो नितीवंत. देवान तरी आमकां सांगलां ही वस्त तरी तुवें करूंक जाय, जाल्यार इतली गॅरंटी म्हाका आसोंक जाय की देवान पळय म्हाका सांगलां तें करपाकूय शक्ती देवान म्हाका दिलेली आहा. आनी हो तेजो स्वभाव आमी सुरवातेक सावन पळयता. देवान पयलो मनशाक रोसलो, पयलो संवसार रोसलो आनी सगळें कितें करूंक जाय तें रोसलें आनी मागीर मनशाक रोसलो. देवाक जाय जाल्यार पयलो मनशाक रोसूं येतालो न्हू, वय की ना? देवान मनशाक लास्ट कित्याक रोसलो? कित्याक देवाक जाय आसलें मनशाक कितें पळय जाय त्यो पयल्योच वस्तू थाऱ्यार आसलेल्यो. आनी हो देवाचो स्वभाव. कित्याक देव सदांच तुजें चिंता आनी मनीस कितें करता? म्हाजें चिंता. हें तुजें आनी म्हाजें गडबड आहा. हें तर म्हाजें हांवें काडलें कशें? देवाचे कृपेन सोजमोन. हे ते कचरो तो कयर आहा पळय तो चोक तरी काडलो देवाचे कृपेन नदर धरून. तो ग्रेस पळय आहा तो फ्री फ्लो म्हाज्या जिवितान आनीक आनीक वाडत आहा. हांवें सांगलें तुमकां, बांय ती आहा, बांय भरलेली आहा, मोतोरूय सारको आहा, टँकूय सगळें आहा, लिकेजूय ना पायपाक. प्रॉब्लम हुंय आहा चोक. सो तो चोक काडपाक ते देवान म्हाका ती आपली कृपा दिल्या. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. We have time. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in the heart, and you shall find rest unto your souls. Now, Jesus is saying, this is which translation? KJV. Okay. Take my yoke upon you and learn of me, for learn of me. हें कोणाची उतरां? जेजूची उतरां. देवाचें उतर हें म्हणटा, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड. बोगोर म्हाका देव कितें सांगता? सदांच म्हाका पळय आनी म्हाजे कडेन शीक आनी म्हाजे भाशेन तूं जावपाक तुका हांवें कृपा दिल्या. समजता? सो कितले स्क्रिप्चर आहा पळय. म्हाजे कडल्यान शीक, हांव बापूय कितें करता तें हांव पळयता आनी तेंच हांव करता. जेजूय म्हाका सांगता म्हाजे कडल्यान शीक. कितें शीक? फॉर आय एम मीक म्हणजे म्हाजो स्वभाव कसलो? ल्हान आनी खालतीकाय. इन हार्ट एंड यू शॅल फायंड रेस्ट अन टू योर सोल. सो हांव खालतो
देवाच्या उतरानूच आसत जाल्यार हांव सारकें खालतेपण जिवीत जियोंक शकता. पोते म्हणटा हांव जेन्ना जेजूक पळयता आनी जेजू म्हाजो इन्स्पिरेशन कसो दवरता तेन्नाच म्हाजें जिवीत खरें खालतें जिवीत जियोंक जावंक शकता. प्रेज गॉड. समजलें हांव पोते म्हणून जेन्ना हांव जेजूक पळयता आनी जेजू कडेन हांव शिकता तेन्नाच हांव सारकें जेजूच्या नदरेन पळय खालतेपण आहा तें जिवीत हांव जियोंक पळयतलो. आतां खालतेपण म्हणजे तुमचे नदरेन आनी आमच्या संवसारी नदरेन कितें जायत? जाप करप, सगळें बरें बरें बसोन जाप करप आनी देवाचें उतर परगट करूंक येता तेन्ना तूं वच गो हांव बसतां. खालतेपण न्हू? होय की ना? हांव 10 जाणां मदें आहा आनी बरो डिस्कशन जालां आनी देव म्हाका सांगता वच आनी तूं उलय. कितें उलय? देवाचें उतर. हांव बसोनूच आहा. कित्याक बसना? ना तें सुकुरीन बरें आहा तेका वचोनी. तें ट्रेसी बरें आहा. प्रेज गॉड. ते लॉस कित्याक लागून येता? देवा कडल्यान येयल्या. खालतेपणीक खूब मिनींग आहा न्हू संवसारी नदरेन आनी आमी संवसारी नदरेन पळय शिकला तें आमच्या ड्रायवान भितर घुसलां आनी त्या ड्रायवा प्रमाणे आमी चलता. कित्याक तें म्हणल्यार सारकें खालतेपण. संवसारी नदरेन खालतेपण आनी देवाच्या नदरेन खालतेपण खूब अंतर आहा. जाता की ना? प्रेज गॉड. आतां तें देवाच्या नदरेन घालतेपण काय? आतां जेजूचो एग्जाम्पल काडया. जेजू गेलो त्या टेंपलान आनी सगळे कोण पळय इकताले तांकां कशें भायर काडून उडयले? च्या बूक केलो. च्या बूक कितें? व्हडलो तो हें घेतलो आनी मारीत रावलो तांकां. जेजून अशें कितें करूंक जाय? अरे जेजून अशें करी येता? जेजून तिंगा पयलो शर्मा सांगूंक जालो बाबा अशें करिनाका तो हें करिनाका. वय की ना? तें खालतेपण दिसता करपसाण दिसता आमकां. पूण देव कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? म्हाज्या टेंपलान सगल्यो बऱ्यो वस्तू आसूंकूच जाय. तूं आनी हांव कोण? जेजूचें टेंपल. म्हाजे भितर कितें आहा? चोक आहा. कसलो चोक? आतां म्हाजे भितर कितें आसूंक जाय? देवाचें फ्री फ्लो खालतेपण आसूंक जाय. पूण ता चोक घेवन बोल्ला तेजे एगेन्स्ट तूं राग काड. त्या चोकाक सांग म्हाज्या जिवितांत तुका कसलोच अधिकार ना. तूं भायर सर. तो राग देवान दिला पळय तो राग हांचेर काडूंक जाय. आमी कितें करता? तो देवान दिला पळय तो राग काडटा आनी दुसऱ्यांचेर काडटा. तूं सारको राव. तूं मिसाक वच. 4 दीस जाले पळयता तुका मिसाकूच वचना तूं. चोक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां कोण खालतो दिसता हिंगा? जाणें फादर म्हाज्या चेड्याक हांव सांगता रोडटा बसून. फादर म्हणटालो कितले खालते मनीस हे. होय की ना? पूण तें खालतेपण करपसण. हांव दीस रात म्हाज्या चेड्याक लागून मागता. जेम पासून पडना ब्रदर. कितलें दिसता न्हू खालतेपण आमकां? तें खालतेपण. देवाचें उतर म्हणटा कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू मी फॉर आय केअर फॉर यू. तूं कितें म्हणटा? देवा तुका खबर ना म्हाजे कुडीन कितें काळजान कितें कितें आहा तें. हांव रोडल्यार मातशें बरें दिसता आनी हें रोडलें हांव काडटा आनी दुसऱ्यांक दिता. पूण देव कितें म्हणटा? put that 1 Peter 5:7. Casting all your care upon him, for he cares for you. देवाचें कितें म्हणटा? तें रडटा पळय तें आहा पळय तें म्हाका ऑलरेडी खबर आहा. तें म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हाज्या उतरान तूं पयलो तुजो फोकस आपल्या उतरांत दवर आनी सगलें म्हाज्या येवजणे प्रमाणे सगलें थाऱ्यार पडलां तें तुका दिसतलें. प्रेज गॉड. आनी आमी कुडनाटकायन कित्याक जियेता जाणाय? आमकां देवाचेर विस्वासूच ना जाल्या.
देवाचेर आमकां विश्वासूच ना, ताका लागून आमी आनीक कुडनाटक्यान जियेता. कित्याक म्हाजो फोकस कोणाचेर आहा? म्हाजेर आहा. देव तूं केन्ना तरी कोत्तलो? हां, कितलें मागलें? केन्ना तरी तो बदलतलो? कितले पाटी तरी कितलो तरी आनी हालतो जावं कितले ताका बोगसणे म्हणलें हांव बोगशिता रे तुका बोगशिता. कितलो म्हणून हांव खालतो रावंक ताका. हांव तेज्या घरा फुडल्यान बसून गेलो आनी हाय पासून म्हणलें तो ओडकूंक पासून ना. असोकूच नाल्यार बरें आहलें. जायना. म्हणजे हांव म्हाज्या खालतेपणान तेज्या फुडल्यान गेलो आनी हाय म्हणलें, तेणें हाय म्हणूंक ना म्हाका. हांव कितलो खालतो रावलो तुका खबर आहा? 4 पाटी गेलो थिंगा हांव. तूं म्हाका सांगता आनीक वच? केशें वचपा ना. प्रेज गॉड. तूं कोणाचे शक्तीन करता? देवाचे शक्तीन ओ तुजे शक्तीन? फोकस हुंया म्हाजेर आहा. सारकें जातलें ना. तें सारकें जावपाक देवान आमकां आपल्या उतरान सांगता, हे पळय हा न्हू तुजे भितर तो घुसो, तो हांवें ऑलरेडी काडलेलो आहा. तुका आनी म्हाका देवान घुसो घेवपाक रोचूंक ना. आपलो मोग घेवन वचपाक आनी हो मोग दुसऱ्यांक अणभवपाक शक्ती दिलेली आहा. हालेलुया. ताका लागून म्हणटा तो, कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू मी बिकॉज यू आर नॉट डिझायन्ड टू कॅरी केअर्स. If you are going to carry cares, that is pride. That's why my prayers are like, oh God, I'm praying for my son, praying for my daughter. When they will, you are carrying that care. You're not supposed to carry cares of this world. You're not designed to carry cares of this world. You get your relationship right with Jesus. And in that relationship, it is He who loves you first. Just the way He loves you first, He loves your son and daughter more than you. That's called humility. Agreeing to what God says is humility. I am not supposed to carry this care. Lord, I thank you for this strength, and I cast this care out. And I focus on the love that you have already poured in my heart. And I'm carrier of this love, and wherever I go, I'm light to this world, I'm salt to this earth. That's called humility. When Jesus was sweeping the temple, Jesu the temple साफ करतालो तो, तेणें टॉलरेट केलें? टेंपलान सगळो बाजार जालो तो? टॉलरेट केलें? आमच्या जिवितान कितें करता आमी? आमी जाणा सारकें ना वस्तू, आमी आसूं न्ही. कित्याक आसूं न्ही? तो कितें म्हणत? Yes. Yeah, good relation. We need to maintain relationship with others. What will others think? So where is the focus here? What will others think about me? Did Jesus care what the Pharisees and everybody will think about him when he was driving those things out? No. And if you see in that, after this, when he is driving, he said, destroy this temple and I will build in 3 days. You know that temple he's talking about us. So that we do not tolerate any nonsense, that pride in us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Humility म्हणजे खालतेपण म्हणजे जेजू कितें सांगता तें फायनल. कोणूय कितें म्हणो टॉलरेट करपाचें ना. जाल्यार जेजू 4 पाटी तरी 5 पाटी तरी सांगतलो आसलो तांकां न्हू. पळय हांव एकदां सांगता, 2दा सांगता, 3दा सांगता, फाल्यां 3रे पाटी 4थ्या पाटी येता तेन्ना चाबूक घेना. तशें म्हणलें तेणें. आनी आमी अशें सांगतना आमकां कितें दिसता? आमी खालती आहा. होय की ना? प्रेज गॉड. खालतेपण म्हणजे जितलो तूं तुकाच मोगताय आनी जेजूक तुज्या जिवितान आनीक जिवोंक येवकार
दिताय. खालतेपण म्हणजे कितें? जेजून पळय म्हाका सांगलां त्यो उतरां प्रमाणे हांव चलतलों. कोणूय कितें म्हणो तें म्हाका लागना. एक तुमकां सिंपल जाता हें सोजमोवपाक. तुमी सगल्यांक हॅप्पी दवरूंक शकता? सदांच हॅप्पी दवरूंक 5 मिनटां कडेन हॅप्पी जालो, 5 मिनटान तोच मनीस तुका आड येवंक शकता, वय कितें? म्हाका न्ही तुका दुसऱ्यांक हॅप्पी दवरपाक आमी हिंगा संवसारान येयलेलीं ना. प्रेज गॉड. म्हाका न्ही तुका ह्या संवसारान दुसरो कितें चिंता म्हाजे बद्दल, तो हॅप्पी आहा ओ ना आहा, तो म्हाका बोगशीत ना बोगशीत, तो ओपिनियन म्हाजे बद्दल बरें दवरीत ना दवरत, हेचेर दवरलेलें ना. म्हाजें जिवीत फकत जेजू कितें म्हणटा तेच्या उतराक खालतो रावपाक तेजेरूच दवरलेलें जाय. तेन्नाच कितें कुरपा पळय आहा ती पायपान पळय घुसो आहलो तो त्या वेळार ना जाता आनी ती सगळी कुरपा म्हाज्या जिवितान बरेंपण हाडूंक शकता. म्हाका तो मनीस बोगशी ना बोगशी तें म्हाजेर पडलेलें ना. कित्याक म्हणटा काय तें हांव? जेन्ना तूं दुसऱ्याक बोगशीताय उगडास दवरात, तूं तुकाच सगल्या पळय प्रिजन म्हणटा तेका, जेलीनसान. अनफॉरगिवनेस म्हणजे कितें जाणाय? एक बोंडकोण कशी. जेन्ना तूं दुसऱ्याक बोगशिनाय तूं ते बोंडकोणीन भितर आसा. ताका लागून तूं फुडें सरोंक सोदताय, तूं तुजें जिवीत फुडें सरना, तूं त्याच जाग्यार उरताय. कित्याक जाणा? तूं एका बोंडकोणीन आसा. हेजें म्हणप कितें? जेन्ना तूं दुसऱ्याक बोगशिताय तूं तुकाच त्या बोंडकोणींतलो पयलो सोडयताय. आनी देवान हो मोग तुजे भितर ऑलरेडी घातलेलो आसा. हो मोगान म्हणजे मोग म्हणल्यार देवाचो पावर, हे शक्तीन तुकाच दुसऱ्यांक बोगसूंक. जेन्ना तूं बोगशिताय तूं त्याच बोंडकोणीसान भास सोदताय. हालेलुया. थँक यू जीजस. समजलें? ही बोंडकोण म्हणजे कितें? म्हाजें गर्भ. आतां तें ताका बोगशिलो, तो ताका बोगशिना, तें म्हाका तें तुका पडलेलें ना. ताका लागून म्हणटा कास्ट ऑल युअर केअर्स ऑन टू हिम. अननेसेसरी कितें घेवन भोंवंक जाय तें? तूं पळय देवान कितें सांगलां तें तूंच कर. तो कितें कोत्ता ना कोत्ता तें तुका पडलेलें ना. म्हाका कितें दिसता खालतेपण म्हणजे कितें? दुसऱ्यानूय म्हाका शिकयलेलें जाय. पूण हांव कितें हिसोत्ता जाणाय? म्हाजे भितर कोण आहा? जेजू आहा. एक्चुली कोण शिकयता? जेजू शिकयता. जेन्ना तूं म्हणटाय हांव ताका शिकयतलें, हांव ताका शिकयतलो, तें कितें जाता? गर्भ सांग. पूण जेन्ना तूं म्हणटाय जेजू म्हाका तूं पळय हांव तुका पळय अणभवतां, तेच भाशेन हांव कितें अणभवतां बरेंपण तें म्हाकाय ताका अणभवलेलें जाय. आनी हांव स्वत मानतां तेन तेज्या जिवितान सारको लेबरर लेबरर कितें म्हणटा? आं ना मानाय नो. आं नो लेबरर्स टू प्रीच द गॉस्पेल. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Laborer in his to work. Yeah. Laborers are few. Harvesters. कोंकणी कितें? वावराडी. Thank you. तेज्या जिवितान वावराडी धाड, सारको वावराडी धाड. त्या वावराडे उद्देशी तूं तेज्या जिवितान हांव पळय जियेतां तें जिवितां तो जियेतालो. आतां तूं कितें कोत्ताय? देवाच्या उतरां खालतो रावता. तुका इतलो तूं कितें दिसतालें? हांव तेज्या जिवितान वावराडी आनी ताका लागून हांव दीस रात मागतालो, दीस रात तें कोत्तालो. कित्याक? म्हाका दिसतालें हांवूच ताका बऱ्या रस्त्यार हाडटलो. पण हांवूच बऱ्यार हाडटलो, जेजू हाडटलो. समजता डिफरन्स? प्रायड आनी ह्युमिलिटी. हें आमकां ह्युमिलिटी कशे भाशेन कळटा? देवाच्या उतरान. देवाचें उतर म्हणल्यार देवाची कृपा, देवाची शक्ती. आतां तरी म्हाजें चिंतप सारकें जालें देवाचे कुरपे प्रमाणे. हांव खालतो रावता कोणाक?
देवाच्या उतराक आनी म्हाजें चिंतप सारकें जाता आनी म्हाजें उलोवपूय सारकें जाता. आतां तो कितें करता, तो कितें म्हणटा तें म्हाका आतां पडलेलें ना. फकत देव कितें म्हणटा आनी देवाक कितें जाय, देवाचे येवजणे प्रमाणे हांव चलतलों. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां मादर मेरीचो एग्जाम्पल घेया. एंजल येयलो आनी म्हणलें कितें, तूं जातली आतां एका पुताची आवय. तेणें कितें म्हणलें, अशें म्हाजे बद्दल कशें जावंक शकता. आनी मागीर देवान कितें म्हणलें, म्हणजे गब्रियलान कितें म्हणलें, मनशा बद्दल तें जाय नजो, पूण देवा बद्दल तें सगलें जाता. मादर मेरीन मागीर प्रूफ मागलो. आमी देवा कडेन कितें मागता, प्रेज गॉड. थिंगा आमी खालतेपण पळयता आनी ती म्हणटा जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे. आमी कितले फावटी म्हणटा जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे, आनी म्हणलें तें बरें आहा, म्हणटाय जायत. आनी मागीर वचोन कितें म्हणटा, आजुनूय तो आयकना. आतांच तें म्हणलें जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे, आनी आतां कितें म्हणटाय तूं. गोडेक ते प्रॉब्लम त्या ब्रदराचें आहलें काय, त्या फादरीचें आहलें काय. उतराक प्रॉब्लमूच ना. प्रॉब्लम खूंय आहा, पायपान तो कोयर आहा. तो कोयर काडपाक आमकां ऑलरेडी देवान आमच्या काळजान तो पावर घातलेलो आहा. ताका म्हणटा मोग, ताका म्हणटा कुरपा. तो कुरपा घेवन आमी, तो मोग घेवन आमी आमकांच आमच्या बेणकडल्यान आमकां भायर काडपाक शिकोंक जाय. ताका लागून म्हणटालो तो म्हाका बोगशी ना बोगशी, तो तुजो लुकआवट आनी म्हाजो लुकआवट न्हू. हालेलुया. जितले नदरेन देव म्हाजो मोग करता तेच नदरेन तेजोय मोग करता. उगडास धरा. देव कोणाचे एगेन्स्ट आहा, गोरबेचे एगेन्स्ट आहा, मनशाचे एगेन्स्ट ना. आनी देवाचे उतर म्हणटा गोरबेचे एगेन्स्ट तो एक्टिवली म्हणजे कंटिन्यूस झगडटा. समज तरी हांव खालतो जाता, म्हाज्या जिवितांत ती कृपा आनीक आनीक वाडटा. आनी वाडटा म्हणजे जितली कृपा वाडटा तितलो म्हाका आनीक आनीक देवाचो मोग आनीक आनीक अणभवूंक मेवता. आनी जेन्ना हांव हें जिवीत जियेता, म्हाज्या जिवितांत कितें जाता खालतेपणान, म्हाज्या जिवितांत सगलें राग येतालो तें स्लो स्लो सोडून वयता. जे भाशेन हांव गोरबेन हांव सगल्या वायटाक येवकार दिता, तेच भाशेन हांव देवाच्या उतराक खालतो जावन देवाच्या आख्खे बरेपणाक येवकार दिता. आतां त्या रुमान तूं काळोखान आसलें तेन्ना स्विच ऑन केलें तेन्ना उजवाड जालो, वय की ना. आतां तुका सगलें सारकें दिसता, सगल्यो वस्तू आतां थाऱ्यार घालूंक शकता. काळोखान आसलें ताका लागून तुका थाऱ्यार घालूंक तूं शेको नासलोय. आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलता. तूं देव म्हणल्यार उजवाड. तूं उजवाडा बरोबर चलताय तेन्ना सगल्यो वस्तू तुज्या जिवितांत तूं थाऱ्यार घालूंक शकताय. हेका म्हणटा खरी पेकोवणी. खरी पेकोवणी आमच्या भायल्यान न्हू, खरी पेकोवणी म्हणल्यार आमच्या भितर, आमच्या चिंतनांनी. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी खरी पेकोवणी म्हणल्यार आमच्या मोनाची पेकोवणी, मोनाची नवसोडणी जावंक जाय. कशी? देवाच्या कृपेन, देवाच्या उतरा प्रमाणे. कित्याक उतराकूच शक्ती आसा म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू सोत मानप. सोत मानप म्हणजे कितें? बिलीव. आनी बिलीव म्हणजे सोत मानप म्हणजे कितें? पनिशमेंट दितलो तुका. सोत मानप म्हणजे कितें? वॉट इज टू बिलीव? एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेसेज. ओके. बेस्ट एक्झाम्पल 10 - 3. करेक्ट? इफ यू हॅव 10 रुपीज, यू गीव 10 रुपया समज आसले आनी 7 रुपया कोणाक गरिबांक दिले.
कितले व्हरोंक जाय? कितले व्हरोंक जाय? 10 रुपया आहले, 7 रुपया दिले, कितले व्हरोंक जाय? 3 व्हरोंक जाय, वय की ना? पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणा ल्यूक 6:38 जेन्ना तूं दिताय तुज्या जिवितान आनीक आनीक वाडत आहा. म्हणजे जेन्ना तूं नो नो नॉट दॅट ऑल्सो इज देर बट ओके पुट ल्यूक 6:38. We are learning on humility, okay? We are not, we are talking about how the kingdom of, how grace works, how the kingdom of word of God works. Praise God. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet, with it shall be measured unto you. Praise God. माझे कडेन 10 रुपया आहले, हांवें कितें केलें? 7 रुपया दुसऱ्याक दिले. देवाच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे कितें? 7 दिले ते कशे येतले? 700 आनी अदीक भरून दामून ओतोसोर तुका पोते तुज्या जिवितान येतले. आतां आमचें ओल्ड ट्युनिंग कितें सांगतले? दिल्यार तुका मेवता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? दी आनी तुका मेळटलें. आतां म्हाका 2 चॉयस आहा. गॉर म्हाका कितें सांगता? तूं फकत घेवंक शीक, बरेपण घेवंक जाय तितलें बरेपण तुकाच घे, हो की ना? ही कोणाचें? देवसाराचें. देवाचें कितें? पयलेंच सान दी. म्हाजो एकलोच पूत हांवें दिलो म्हाका लागून वा तुमकां लागून, होय की ना? देवाचें कितें? मॅथमॅटिक्स. दी आनी तुका मेवतलें. आतां म्हाका केन्ना कळटलें हांव स्वत मानता म्हणून? तें म्हणलें न्हू, एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड ऑर द मेसेज. वर्ड कितें सांगता? गिव एंड इट शॅल बी गिवन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हाका गरज आसा 10,000 आनी तूं म्हाजो खूब मोग कोत्ताय. तुज्या अकावंटार आहा 5,000, तुजे कडेन आहा 5,000, म्हाका गरज आहा 10,000 आनी तूं जाणाय म्हाज्या सुटेशन कितें आहा तें. आनी देवाचें उतर कितें सांगता? गिव आनी इट शॅल बी गिवन. एग्जाम्पल आं, हॅलो, एग्जाम्पल. 5,000 आहा आनी म्हाका जाय 10,000. तूं म्हाका बरें वळखताय आनी तूं म्हाजो खूब मोग कोत्ताय. आनी आतां तूं म्हणटा जाणा न्हू तूं सुकरीन 10,000ची गरज आहा म्हाका. तूं कितें म्हणटलें? पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? गिव एंड इट शॅल बी गिवन. गॉर म्हणजे कितें? म्हाजे कडेन 5,000 आहा, त्यांनी दितले. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? ते 5,000 तर तुका फावो ना न्हू, ते काड आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे दी आनी तेन्नाच तुका मेळटलें. आमी दिवपाची खोशीच ना जाल्यार मेवतलें? म्हाका दिवपाचें चिंतपूच ना जाल्यार म्हाका मेळटलें? प्रेज गॉड. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणल्यार कायदो. कायदो म्हणल्यार कितें? जो लॉ. कायदो म्हणल्यार कितें? हांव जेन्ना त्या कायद्यान चलता, त्या जो कोण मनीस त्या कायद्या प्रमाणे चलता ते परिणाम ताका फावो जाता. जेन्ना ह्या कायद्यान चलता, गिव एंड इट शॅल बी गिवन, हांव कायद्यान भितर सोदता आनी कायद्या प्रमाणे देव म्हणटा म्हाका आनीक 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 येतलेंच. हें देवाचें उतर म्हणटा, मनीस म्हणना, जेजूच म्हणटा. जाल्यार हांवें आतां खालतेपण कशें दाखोवंक शकता? म्हाज्याक 5,000 आहा, हांव एटलिस्ट 1,000 दिता तेन्ना. समजलें? आतां तूं 1,000 गेला पळय तो कसलो येतलो? देवाच्या उतरा प्रमाणे. हांव म्हणना तूं वचून 1,000 कोणाक दी. आं, एक्झाम्पल. प्रेज गॉड. कित्याक बिलीव म्हणजे कितें? माय एक्शन्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॅसेज दॅट आय हर्ड. आनीक एक एक्झाम्पल दिता, म्हाजी टेस्टिमनी दिता. ओके, हांव एक फायनान्शियल क्रायसिसान आहलो आनी म्हाजे कडेन कोवीड टायमार
कंपनी अजून पासून हा कंपनीचो अकाउंट बॅलन्स आसलो -3,558 समथींग मायनस. आतां कित्याक मायनस म्हणटा, करंट अकाउंट कोणाचें आहा जाल्यार बँक आपले चार्जीस घेतच आसता आनी ती कंपनी बंद करूसर आनी ते पयशे पळय ते मायनसान ते सेटल जावचसर तुका ते सेटल करूंक जायना. इवन तूं कंपनी बंद करूंक शकता नाल्यार तुका बँक करप्शन ते दुसरे लॉज आहा. पण फिजिकल फॅक्ट कितें आहा, -3,500 समथींग. आनी हांव एक टेस्टमनी आयकतालो कशे भाशेन त्या मनशान ह्या उतरा प्रमाणे दिलें आनी तेज्या जिवितान तेणें परिणाम पळयलो. हांवें देवा कडेन इतलेंच मागलें, म्हाका एक चान्स दी हें वेव्हारान घालपाक. आनी हें केन्ना जालें मागणें ओडेजांक सकाळीं. आनी केन्नाचो टायम चलता, कोविडाचो टायम चलता. कोवीड टायमार भायर सरोंक जायना, समजता न्हू. आनी हें केन्ना जालें, जस्ट कोवीड वॅक्सिनेशन पळय स्टार्ट जालें तेन्ना. म्हणजे वॅक्सिनेशन आहा जाल्यार तुका भोंव येतालें, पूण हांवें वॅक्सिनेशन घेवंक नासलें तेन्ना. सो हांवें एक मागणें केलें, म्हाका एक चान्स दी, म्हाका हें प्रॅक्टीस करूंक जाय. दुसरे दिसा 9 आमच्या कंपाऊंड गेटीचेर कोण मारता डण करून. सो हांव उठलो आनी हांवें पळयलें की एकली बायल येयल्या मागपाक, कितें मेवपाक तेका. म्हाज्या वॉलेटान कितले आहा, 200 रुपया आहा. बँकान कितले आहा, -3,588 or 500 समथींग. आतां हांवें 200 रुपया आहा, म्हाका खबर आहा फकत ते 200 रुपया फिजिकल आहा आनी ना. पण हांवें कितें घेतला, डिसिजन घेतला, म्हाका हें प्रॅक्टीस करूंक जाय. हांव गेलो, ते बायलेक थांबयली आनी ते बायलेक हांवें म्हणलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुज्या जिवितान हें बीं घालता आनी तुज्या जिवितान सगलें हे बीं प्रमाणे बरें जावं न्ही. आमेन. जेन्ना हांवें जेजूचें नांव घेतलें ती रडोंक लागली आनी ती म्हणूंक लागली, तें मागणें केलां न्हू, म्हाज्या चेडवाकूय मागणें करची. आनी कितें जालां चेडवाक कॅन्सर जाला आनी तेज्या पाटीक आख्खे घाय जाल्या. सो हांवें तेन्नाच एक मागणें केलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजी चेडूं सारकें बरें जालें आनी जेजूच्या गायनी तें चेडूं तुजें बरें जालें. ती बायल गेली, हांव केन्ना ते बायलेक मेळोंक ना, पूण हांव स्वत मानता त्या मागण्यांक ती बरी जाली. प्रेज गॉड. आतां 6 दिसांनी म्हाका एक प्रोजेक्ट येयलो कंपनीन आनी त्या प्रोजेक्टान व्हडलो अमावंटूय भितर येयलो 6 दिसांनी. कितले दीस पयलीं हांवें तें वेव्हारान घातलेलें, 6 दीस पयलीं इफेक्ट हांवें पयलो. कित्याक हांवें फकत देवाच्या उतराक खालतो रावलो आनी उतरा प्रमाणे केलें आनी हांवें तो परिणाम हांव म्हाका लागून न्हू, पूण देवूच आपल्या उतराक पयलो फेथफूल रावता. सो म्हाजी गॅरंटी हेजेर आसूंक जाय, म्हाजेर न्हू, हांवें केलां तेजेर न्हू, पूण देवान उलयल्ल्या उतराचेर गॅरंटी जावंक जाय. ताका म्हणटा खालतेपण. आनी त्या खालतेपणाक लागून हांवें म्हाज्या जिवितान आजून पासून तो परिणाम पळयतोच आहा आनी वाडोच आहा. हालेलुया. थँक यू जीजस. समजता न्हू. सो गर्भ काडपाक देवान म्हाका शक्ती दिल्या, देवान आपलो मोग म्हाका दिला, तो म्हाजे भितरूच आहा. वो भितरूच सावन म्हाका ती बेकोणी मेवतली, पूण म्हाज्या चिंतनान तें हिलींग येवंक जाय. आनी तें हिलींग कशें येतलें, म्हाजें फोकस फकत देवाच्या उतरार आसा. जेजूचो फोकस खंय आसलो, आपल्या बापायचेरूच आसलो. आनी बापायचेर फोकस दवरून तेणें मरो पर्यान बापाचीच खोशी तो करूंक पावलो. ती खोशी करपाक शक्ती खंयसान येयली, बापानूसान येयली. म्हाकाय समज भावार्थान चलोंक जाय, देवाचे उजवणे प्रमाणे चलोंक जाय, ती शक्ती खंयसान येतली, जेजूच्या उतरानूच येतली. हांव बरें फळ कशे भाशेन दिवंक पावतलो, जेन्ना मेरेन हांव जेजू भितर रिगतलो. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा कितें, आय एम द गार्डनर एंड ही इज द सेप एंड वी आर ऑल द ब्रांचीस. म्हणजे कितें, मूळ कितें जालें, जेजू जालें आनी आमी कोण खाणे जाले, आमी जाले. आमी तें बरें परिणाम कित्याक दाखोवंक शकता, जेन्ना मेरेन आमी जेजू भितर रिगता तेन्ना.
आतां थिंगाय दोन भाशेचें आहा. रिवनूच म्हाकाच समज दवरलें जाल्यार तें बरेंपण हाडूंक शकता ना. समज तरी आमचें हें जिवीत खालतें जिवीत तरी जायत आमचें आख्खें जिवीत बदलोवंकूच जाय. आनीक एक एग्जाम्पल दिता. आमी मागता न्हू आतां कितें बरें जाय जाल्यार पयशे जाय, बऱ्यो वस्तू जाय, कितें घेवंक जाय जाल्यार, आनी आमकां ती वस्त मेवली म्हणटच आमी एका टायम येता आमी बरीं सेटल जाता. वय की ना. आमकां बरें घर मेवलें, बरें गाडी मेवली, हें सगलें बरें जालें, आमी बरीं सेटल जाता. वय की ना. आनी आमचें मागणें खंय आतां देवान तें दिलां तें पुरो. आनी आमकां हें मागणें खंय दिसता बरें खालतें मागणें खंय. वय की ना. दिसना. म्हाका देवान खूब दिलां, म्हाका आनी कांयच नाका. आमकां खंय दिसता हें बरें देवाक मानवलेलें मागणें. दिसना. करेक्ट न्हू. एक्चुली देवान म्हाका ऑलरेडी दिलां आनी तो आनीक दिवपाक आसलो. हांव म्हाज्याच चिंतनांनी देवाक बॉर्न केला. तो कित्याक दिवपाक आसलो. हें पळय म्हाका दिलां तें आपल्या कार्याक लागून, आपलें शुभ वर्तमान वाडपाक लागून तो आनीक दिवंक सोदतालो. पूण म्हाज्या सेल्फिशनेसाक लागून म्हाका इतलेंच पुरो हांवें देवाक स्टॉप केला. समजता. सगळे नदरेन आमी पळोवंक जाय म्हाजो फोकस म्हाजेर आहा ओ देवाचेर आहा. कित्याक देवान आमकां दिल्या, आमकां देणी दिल्या, ही सगलीं दिल्या म्हाकाच न्हू, पयलीं दुसऱ्यांक. आतां आनीक स्क्रिप्चर दिता. गो टू वील स्टडी दीस मोर आफ्टर लंच बट आय विल गो टू द स्क्रिप्चर. Philippians 2:4. Philippians. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Give me NIV. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. देवाचें उतर कितें म्हणटा. नॉट लुकींग एट युअर ओन इंट्रस्ट. इज नॉट सेयींग स्टॉप्स लुकींग एट युअर इंट्रस्ट. देर इज अ डिफरन्स. इज सेयींग नॉट लुकींग एट युअर ओन इंट्रस्ट बट मोर लुकींग एट द इंट्रस्ट ऑफ अदर्स. हांव म्हाज्या इंट्रस्टान कितें म्हणटा म्हाका हें मेवलें तें मेवलें पुरो. आनी देवाकूय म्हणटा हांव जेजू म्हाका तें बेसांनी बोल्लें थँक्यू वेरी मच प्रेज गॉड हालेलुया. बट वॉट अबावट देव तुका आनीक दिवंक सोदतालो तें एक्स्ट्रा आहा पळय तें दुसऱ्यांक दिवपाक आनी देवाच्या येवजणे प्रमाणे तूं दुसऱ्याच्या जिवितान बेसांव जावपाक. म्हणजे तूं ब्रांच रावलोय ते सेपा भितर तें कितें ज्यूस आहा तो तुकाच काडलो आनी तुकाच दवरलोय. बरें जातलें. आनी तुका दिसता तूं बरें जिवीत जियेताय. थिंगाय एक स्लायट पोत्र्याचो इफेक्ट अजुनूय आहा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो जेन्ना की म्हाजो फोकस देवाचेर आहा तेन्नाच म्हाजो फोकस म्हाजेर आसचो ना, देवाचेर आसतलो पयलो. आनी देव म्हाजे भितर सावन दुसऱ्यांचें कार्य करतलो. जेन्ना म्हाजे भितर सावन देव दुसऱ्यांचें कार्य करता देवूच म्हाज्या प्रॉब्लमांक सोल्युशन हाडटा. जितलें की तूं देवाची चिंताय, तूं देवाक येवकार दिताय तुजे बद्दल दुसऱ्यांक सोल्युशन हाडपाक. आनी जितलें तूं दुसऱ्याच्या जिवितान ब्लेसींग जाता तुज्या जिवितान देव तेंच्या जिविता वयर आनीक बरयता. ताका लागून म्हणटा गीव एंड इट शॅल बी गिवन. दॅट गिवींग पळय म्हणटा फकत पयशांचें न्हू. तुजे गूण जावंक शकता. तुका देवान कितें देणी दिला त्यो जावंक शकता. कितें जावंक शकता. तुजी भलायकी जावंक शकता. तुजी वेळ जावंक शकता. समजता न्हू. जितलें तूं दिताय तुज्या जिवितान आनीक बरेंपण वाडटा. आनी तूं हें बरेंपण येतलें म्हणून शुअर आहा. तुजे शक्तीर तूं करिनाय पूण देवाचे शक्तीर करता. ताका म्हणटा करपा.
जेन्ना तूं देवाची कुरपा उजार कोत्ताय, देवाच्या उतराक खालतो जावपाक, तेन्नाच तूं तुज्या जिवितांत उजवाड आनी बरेपण पळयतलो. म्हाजी मिनिस्ट्री जावंक शकता, म्हाज्या घरान कितें आनी कितें जावंक शकता. सदांच हें चॅक करा, हें म्हाका लागून कोत्ता ओ खरें म्हणल्यार देवाक लागून कोत्ता. आनी म्हाका कडेन सोजमोना जायत तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां दिला, तेजे कडेन उलय. हांव हें खरेंच म्हाज्याच इंट्रस्टाक कोत्ता ओ तुज्या उतरा प्रमाणें दुसऱ्याचो इंट्रस्ट धरून हांव कोत्ता, हें तूं म्हाका कळीत कर. कित्याक म्हाका नाका तूं म्हज्याच बद्दल झगडलेलो. Hallelujah. Thank you, Jesus. You have a question, sister? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God. That's how it works. That's how it works. And you will see financial breakthrough from there on. Praise the Lord. Same system. Now she could have kept it, no? She, instead of giving, that person not taking, what your old mind, old software will say, keep. But the new mind, which is focused on God, will say, give what you receive freely, give freely. No. That also is pride. God wants us to sow and also reap. If you have low mentality, you will sow sparingly, reap sparingly. Praise God. That's why we are discussing here. Okay, brother, it's a good thing that you put that, because many times we think that way, no? It is better to give, not to receive. But God wants you to receive. That's why He's saying you will receive. That's pride. Anything that you come against the will of God, it's pride. Pride is like a wall. I'm going to think what I want to think. Don't tell me anything else. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We'll stop. Any questions? We'll continue after lunch, okay? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anybody wants to do a Thanksgiving prayer? Come. Anybody wants to do a Thanksgiving prayer? Come. Now let's see who's coming. Now you should be standing here. One person is this way, one person is this way, one person is this way. All this while you were this way. Now, praise God. Come. Who wants to come? Oita, go. Oita. This is pride. This is exactly what we are learning. Shyness is pride. God has not given us spirit of timidity or fear. What if I speak something wrong? I'm going to judge you. We just learned what others are saying, what others are thinking is none of your business. But what you do, what you think is surely your business. So humility is focused on God, and God is the one who's going to speak through me. Praise God. So now come. Who wants to come?
Come. आर्गां तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. म्हज्या देवा, खरेंच दुनिया आयज हिंगा येवन मोठो संतोश म्हाका भोगलो दुनिया. कित्याक हे प्रायडा उदेशी, हे व्हडपणा उदेशी आनी ह्या खालतेपणा उदेशी जायतें कितें म्हाका शिकोंक मेळ्ळें आनी ह्या भाव भयणाकूय मेळ्ळें दुनिया. तर आमी नकय दुनिया, आमी दुसऱ्यांक सारकें करूंक चिंत्ता दुनिया. म्हजे बाबतीन हांव दुसऱ्यांक सारकें करूंक चिंत्ता दुनिया. पूण म्हाकाच खबर ना दुनिया, हांव ह्या प्रायडान जियेता म्हण दुनिया. तर दुनिया म्हाका बोगोस दुनिया, हांव तुका आर्गां दितां ह्या शिकोवण तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत दुनिया. हय दुनिया, आमच्या जिवितान दुनिया मुगाला बाप्पा, हेतून सगळे आमकां नवे नवे गूट उक्ते करताय आनी ह्या भाव भयणाकूय तूं उक्ते कोत्ताय दुनिया. आनी आमचे उद्देशी हे गूट दुसऱ्यांकूय दिवंक तूं आमकां फाव कोत्ताय दुनिया. हांव तुका आर्गां आनी वंदन दितां. थँक्यू जेजस. प्रेज येस मागणे कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस.